कोण चलयतलो बुलेट? कितें जालें? कितें कितें केलें? उलोवपाक जाय म्हणून खाता थंयसर रावला आनी चुकलो कोणा उलोवपाक. अरे बरी व्हडली पोती आहा मगो. हांव सुद्दां वचो शकता बी. आनी आयज म्हाज्या वांगडा अभी ना. आयज म्हाज्या वांगडा आसा गीता काकी तुगे म्हाजी पार्टनर. तू करूंक सोदता कॉमेडी व्हिडिओ? जाल्यार आमी दोगांय करया कॉमेडी व्हिडिओ. हय बरें तर. कोण जाय? ऑटो तेजें नांव कितें? कोण कोण? मस्ती कितें? मस्तीखोर. कितें मस्तीखोर म्हण पळोवया. मस्तीखोर अवी अवी. आनी म्हाजें नांव कितें? अरे देवा म्हाजें नांव अंकिता. कितें? अंकिता. हा व्हेरी गुड बॉय. तुका बुलेट जाय? कोण चलयतलो बुलेट? हांगा बरें आहा न्हू. अरे कितें करता? आम्ही तो डायलॉग म्हणया मरे. ना रे ते गेले टायरोन गेले ना हांगा. येयलो रे येयलो. चावोंग हा चावोंग असा. सकयल हा तुझ्या पायाकडे. चावोंग हा. आईज मेरे लिक्विड सोन्यान घास मारूंक सिद्धार्थ ऐक रे तू पॉपकॉर्न खातेली न्ही. चिकन दी आवडता. चिकन दी आवडता मरे. कोई चलता चिकन दी चाकरी दाखे मरे आवाज करा नी. किती पियातले तुम्ही? किती कॅन्टीन रे? कॅन्टीन ते खावया मु आता. अवी ती बायल कसली न्हू आता येयली ती शो मारपाक. शोवपाचें मुडाला कितें म्हणपाचें तेका. अरे 2000 घातले म्हणून सावून तेका 100 रुपया घातले. म्हाका तर त्या टायमार कळलेले न्हू तिका रावून इतरतलो. पकाडा करता काय म्हणून त्या गरुपाची. फोन नंबर घेतला. फोन नंबर घेऊन कितें कोण गो यो तेवटेन या यो ते तावा कितें जरा यो ते उलोया. ना 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 तेका आपटा दुखा बिन दुखता रे ना गो. तेका ते सांग मरे कितें. ए डायरोन एलिस्टर जरा सकयलो गदा सांग मरे तेका. तेचना जाय गो और दुसरी जे सायलेंट असेल आम्ही आता असा कला अकादमीत. चल एंट्री. पॉपकॉर्न ले लो. अरे पॉपकॉर्न कितने रुपए रे? 30 रुपया. 30 रुपए? हाँ. अरे 20 रुपए दाम बहुत महंगाई बढ़ गई है मरे. हाँ. महंगाई बढ़ गई है मरे. हाँ. हाँ. पॉपकॉर्न की महंगाई बढ़ गई है. बिजनेस. अरे आणि किती म्हणून बसला बरं सिद्ध तिकडे दोन कसे वाटतात
पोतयो दिता तुका करून हाडटले मरे येयले रे मशीन तुझे लायटीचेर लायटीचेर काय दिसते लायटीचे ते एक्टिंग मात सारखी करूकच ना तितली घास आवडोंक ना बरी व्हडली पोती आहा मगो हांव सुद्दां वचों शकता भितर सो गायज आमी पळय आयज येयल्या स्टॉला भितर लोक उत्सव आनी हांगासर तुमी पळोवंक शकतात की कितली गर्दी आसात ती सारखे खाचीक खाचीक स्टॉला आनी स्टॉला काबारूच जायना न्हय की आनी आयज म्हाज्या वांगडा अभी ना आयज म्हाज्या वांगडा आसा गीता काकी तुगे म्हाजी पार्टनर आयज आमी दोगांच भोंवता हांगासर आनी अभी थंय टायरोना वांगडा आनी वियोना वांगडा बसला पळय हांगासर तुमी गर्दी पळोवंक शकतात कितली गर्दी आसा ती पूण आमकां जाय तें कांय ना आमगे काकी सारकें न्हू सगळे खावपाची स्टॉला गे हे इतले बाप रे कोण स्ट्रीट फूड लवर आसा जाल्यार हांगासर येवचे हे पळयात ते सगळे खावपाची स्टॉला फाफडा फेफडा जलेबी हे गुजराती बी सगळे स्ट्रीट फूड हा नाका गे नाका नाका ही बाबडी म्हाका विचारता खातले खातले काय म्हणून ही पळय कितें जालें कितें कितें केलें उलोवपाक जाय म्हणून खाता थंयचो रावला आनी चुकलो पण उलोवपाक जाय म्हणून खावपाचें हेंचे कडल्यान शी शी आमकां एंट्री करतात आमकां सापडले मगे काकी न्हू तोंडान धरून उलोवंक जाय नासलें चुकलो तो सकयल बसलो आनी शी शी जाय तुमकां आनी पळय टेस्ट हांगा सांडपाचें मगे कामां न्हू स्वीट्स द टेस्ट ऑफ राजस्थान ह्योय सारको आहा मगे हांगा बायलां आहा म्हटल्यार सारकें आसतलें आदिवासी ऑयल आहा मरे अभी पळय जिसके भी बाल जड़ते हैं यूज करो आदिवासी ऑयल हांगासर आसा आदिवासी ऑयल आता खरें का खोटें कोणाक खबर हांवें चडशे न्यूज अशें आयकला की फेक म्हणून तेलान लोक खड्डे जाल्या खंय आनी हांगासर हांव वदोवच्यान अरे परत मरे येयली तेल हाँ अरे परत मरे हांगासरूय तेलूच मरे अवी सगळ्याक तेल ओके सो गायज आयज म्हाज्या फुडल्यान पळय कितें आहा तें म्हाजो फेवरेट रोस शीत आनी लोणचें हे लोणचें जात्रेक घेतला चला आनी नुस्तें न्हू अंकिता भाजता पण म्हाका पाशेंस ना इतले वगत रावपाक म्हाका लागल्या टणटणीत भूक लागल्या हांव जेवपाक वयता ओके सो अंकिता पापलेट घेवन येयल्ले आसा आनी हांवें पळय हांगा पोस्टमॉर्टम केला सारको चला जेयता हांव आयचो ब्लॉग तुमी पयला आसतलो न्हू कसो आमचो आयचो कालचो ब्लॉग पयला आसतलो कसो सिद्धार्थ खाजी घालता मस्ती करता फकाणां करता धांवता खेळटा
तो न्हू 26 काय कितले 25 कितले तरी वर्साचो, पण तेका न्हू गिन्यान ल्हान भुरग्याचे. ओके, सो आमी तेज्या वांगडा अशें बिहेव केलें की तेज्या वांगडचे कशें यू नो एज अ गुड फ्रेंड, नथींग मोर दॅन दॅट यू नो. आनी एक अलग टायम स्पेंड केलो तेज्या वांगडा. बरें दिसलें तेज्या वांगडा टायम स्पेंड करून की ह्या दुनियान न्हू म्हणजे हे जे आमी जे जाग्यार रावतात आमी तेतून अशे पासून भुरगे आसा की ते मेंटली आनी फिजिकली स्टेबल आसा ना, बट दे आर डुईंग व्हेरी ग्रेट इन लायफ. आमी पळयतले यू नो मेंटली फिजिकली स्ट्रॉंग आपण आमी काय करिना लोक आमचे असले भुरगे, पण तो बाबडो न्हू फिजिकली मेंटली स्ट्रॉंग ना, तो एक डिजेबल आसा 50%. आनी तो इतले बरे यू नो तेजे थॉट आसा लायफान, तो काम करता, मेहनत करता आवय खातीर बापाय खातीर, इतले बरें दिसता यू नो. आनी अशे खूब गजाली आसा ज्यो म्हाका उलोवपाक जाय पण ते उलोवन न्हू अर्थ ना. ओके, आमी न्हू मेन म्हणटा ते सिद्धार्थान न्हू पॉपकॉर्नाचें मशीन हाडलेलें. तें मशीन मातशें कितें शॉर्ट आसा, कितें तरी जळलेलें कितें आहा, रिटर्न केला. आतां ते परत येवपाक आसा थोड्या दिसांनी. सो मागीर तो आपणाचे पॉपकॉर्नाचे बिझनस स्टार्ट करतलो. कोणाकूय बाबा ऑर्डर बीन कितें जाय जाल्यार यू नो फुडें सरा न्हू. म्हाका खूब जाण न्हू अशें मेसेज करता यू नो, म्हाका पर्सनली मेसेज करता इंस्टाग्रामाचेर, यू आर डुईंग अ ग्रेट थिंग, थँक्यू सो मच भावानो आनी भयणानो. थोडे जाण अशें मेसेज करतात की यू नो लेट्स डू समथींग टुगेदर, समथींग बीग म्हणून म्हाका मेसेज करता. हांवें न्हू तसल्यांक एकूच मेसेज घातलें, आय एम वन मॅन आर्मी यू नो. हांव पब्लिसिटी खातीर काय करिना यू नो, दीस इज वॉट आय एम यू नो. हांव यूट्यूब करता यू नो, ती इट्स माय डेली वर्क, इट्स माय डेली रुटीन. ते म्हाजें न्हू पोट खावप. आमी युट्यूबाचेर 2 रुपया जोडटा, तितून आमी न्हू कोणाची मदतूय करता आनी आमचे खुदच्या जिवाची मदत करता. सो हांव न्हू कोणाच्या हितून न्हू पार्टिसिपेट करिना, कोणाक हांव हे कितें म्हणटा ते आमचे प्रोमोट करिना. खंयचे MLAs आसा जाल्यार हांव तितून हे इंटरफियर करिना. आय एम नॉट पार्ट ऑफ एनी कायंड ऑफ पॉलिटिक्स. म्हाजें पॉलिटिक्स एकूच आहा, जेयलो खाल्लो न्हिदलो उठलो रिपीट म्हाजें काम. यूट्यूब व्हिडिओज एडिटींग, परत न्हिदलो जेयलो खाल्लो न्हिदलो रिपीट. हांव हॅपी जाल्यार खूब हॅपी आसता, सॅड जाल्यार सॅड आसता. खूब मेहनत करता आमी दोगांय, खूब मेहनत करतात यू नो. भायर सरोन व्हिडिओ काडप 4 चौगांनी बंदी वचोन, इट्स बेट कितें म्हणटा ते इट्स व्हेरी हार्ड थिंग. आमकां खबर आसा आमी कशें कितें स्ट्रगल करता ते. लोक उलोवणारे न्हू लोक खूब आसा. कोणाक आमची हिस्ट्री पळोवपाक जाय न्हू. थोड्या जाणांक थोडे युट्यूबर आसता तांकां आमची हिस्ट्री आनी जिओग्राफी पळोवपाक जाय. आमचे हिस्ट्री पळोवपाक गरज ना, आमची हिस्ट्री गुगलाचेर बरयलेली आसा, थंय वचून चॅकआउट करची, काय प्रॉब्लम ना. देवान कितें मर्जी, आमच्या मर्जीन कितें बरयला देवान तें आमकां मेळटलें यू नो. हांवें न्हू एक इंटरव्यू पळयलोलो. तुमी पळयता रोडीज कोण पळयता जाल्यार न्हू थंयसर न्हू एक रोडीजान आमचो हो येयल्लो आसा, कोण तो एल्विश यादव. एल्विश भाई की आगे कोई बोल सकता है म्हणटा पळय तो. सो तेका न्हू एक कंटेस्टंट कितें म्हणटा, आय डोंट लायक यू म्हणटा, बिकॉज तुवें म्हणटा कोणाक पॉयझन दिलें म्हणटा, तुवें अशें केलें तशें केलें यू नो वॉट एल्विश सेड. एल्विशान एक उतर म्हटलें, तूं लोकांची फकाणां मारता हें हांव म्हणटा, हें म्हाजे कडल्यान तुजेर एलिगेशन ते सिद्ध जाले, प्रूफ जाले काय विचारता तो. नोबडी सेज आपूण तुजेर एक एलिगेशन घालता आतां. ओके, सो ते सिद्ध जाले, प्रूफ जाले काय विचारता. नो, तशें न्हू बोटां दाखोवपी न्हू 1000 लोक आसता, बोटां दाखोवपी 1000 लोक आसता. अशें हिस्ट्री जिओग्राफी खूब आसा कळ्ळें न्हू. लायफान खूब अशे घटनाय घडलेल्यो आसता. म्हाज्या लायफान जाल्यार खूब ट्रेजेडी जाल्लेल्यो आसा, त्या आनी सांगून अर्थच ना. वॉट आय एम रायट नाव यू नो इट्स टोटली कितें म्हणटा ते इन्स्पायरींग. म्हाका खूद हांव इन्स्पायर करता यू नो. हांव कसो पयलीं आसलो आनी हांव कसो आयज आसा यू नो. हांव खूद यू नो एप्रिशिएटींग माय ओन सेल्फ. म्हाजे मम्मी डॅडी म्हाका यू नो आतां जशें हांव आसा, जशें म्हाज्या मम्मी कडेन लोक कॉन्वर्सेशन करता, अरे तुजो चेडो अशें करता, अरे तुजो चेडो तें करता यू नो.
एक टायमार तिका अशें आयकूंक येतलें तुजे चेड्यान अशें केलें, तुजे चेड्यान तशें केलें. आतां ती न्हू तकली छाती फुडें काडून अशी हा म्हाजो चेडो, दॅट फिलींग इज अलग. हेच्या बद्दल आतां पळय हांगासर येदो व्हडलो वो गांव केदो व्हडलो, हांगाले कितें 100% लोक हेका बरें करतले ना, 99% लोक हेट करतले. वाय? तुमकां कित्याक वायच्या उपरांत कितें येता तें तुमकां सांगपाची गरज ना. लोकांक सगळें खबर आसा. लोकांची मेंटॅलिटी, चिंतप, उलोवप वी कांट चेंज. फाल्यां हांवें समज कोणाक मारलो, ओके, फाल्यां हांवें समज कोणाक मारलो जाल्यार हांवें मारलो म्हणून सारकें फेमस जातले. कित्याक मारले पळय तें म्हाका कोण विचारूंक येवचो ना. हांव पडलो, आरे तो पडलो मरे, कित्याक पडलो तो केन्ना कोण विचारूंक येवचो ना. ही अशी लायफ. हांव हेका सदींच सांगता, तुका कोण केअर करिना, बाय चान्स तुजे कडेन कोण उलयना, वॉट एवर इट इज, घेवन बसपाचें ना. यू नो, युअर लायफ गोज ऑन. म्हाजी लायफ गोज ऑन. म्हाज्या लायफान तर 10 फ्रेंड येतले जाल्यार तेतूंतले 9 फ्रेंड पयली फुरसत मे वयतले. ते एक व्हडले काय ना, ल्हान आसतनासून हांव तेंच करता. यू नो, म्हाका जर कितें वस्त रॉंग लागता हांव सांगता त्या फुडल्या मनशाक. इफ थिंग्स आर गोईंग रॉंग इन युअर लायफ, तूं तर आयकता जाल्यार बरें आसा, तूं आयकना जाल्यार दॅट इज नॉट माय चॉयस. कळ्ळें तुमकां कितें म्हणूंक सोदता तें. दुसरी गजाल, लायफान फुडें सरतलोय ऑन सोशल मिडिया. हांवें तुमकां एक गजाल सांगता, लायफान फुडें सरतलोय ऑन सोशल मिडिया न्हू, तुका न्हू हार्डवर्क करचो पडटलो. देर इज नथिंग कॉल्ड इजी. यू नो, देर इज नथिंग कॉल्ड शॉर्टकट लायफान खंयच ना. थोडे जाण कितें करतात जाणा, मोबायल घेतात, म्हाजो ब्लॉग पळय म्हणटात आनी 2-2 चॅनल सबस्क्रायब करतात, मागीर नो कंटेंटूच ना तेजेर. मे आ रहा हूं और मे जा रहा हूं, तेजेर ते कंटेंटूच ना. यू नो, कंटेंट ना, तू लोक तुमकां रिलेट करिना. जशें पळय आतां म्हाजो एक चॅनल आसा अविनेश बिग बॉय टॉयज, तेजेर न्हू लोक म्हाका रिलेट करिना. वॉट आय एम डुईंग ओवर देयर, पीपल डोंट इवन नो तूं कितें करता बाबा, खबर ना. हांव गाडी घेवन भायर सरता न्हू, म्हाजी खंयची गाडी घेवन जावं चलोन वयता, मार्केटान वयता न्हू, म्हाका अविनेश बिग बॉय टॉयज ह्या नांवान कोण वळखना. ह्या नांवान म्हाजी अस्तित्वच ना. त्या चॅनलाचेर 90 वयर सबस्क्रायबर आसा, 90,000+, पण तेजेर न्हू अस्तित्वच ना म्हाजो. म्हाका आयज मेरेन खंयच्या भुरग्यान अशें म्हणूंक ना, अरे तूं तो न्हू ब्लॉगर, केन्नाच म्हणूंक ना. अरे तूं मस्ती कर गोवन्स मरे, हें म्हाका 1000 लोकांनी म्हटलां. 1000 न्हू, 1000च्या पेक्षा चड म्हटलां. जाणटे, भुरगे, चेडवां, कॉलेजीची चेडे, सगळे भुरगे, फॅमिली, भायले, UK, लंडन, कुवेट, खंय पावूंक ना म्हाजें नांव. इट्स बिकॉज ऑफ हार्डवर्क. आमचें नांव कित्याक पावलां, इट्स बिकॉज ऑफ हार्डवर्क. आमी कितें आमकां इजी जाय जाल्यार मोबायल घेवन, यू नो, हांव त्या मनशाचो मोबायल घेतलो, तेजे 2 चॅनल म्हाजे सबस्क्रायब केले. हांवें तशें केन्ना करूंक ना. ह्या बद्दल तुमकां न्हू एक टायरान एक गजाल सांगतलो व्हेरी सून. तो सांगूंक सोदता पण हांव तेका सदींच फाटीं काडटा, नाका म्हणटा. लेट इट बी. यू नो, लायफान मनीस सगळे जाण न्हू मेहनत करपाक फुडें सरतात. यू नो, मेहनत करतात लायफान. लेट देम डू देयर वर्क. यू नो, कोण डिस करता, आयज काल तुमी पयला आसतले रॅपर न्हू, आयज हो रॅपर रॅप करता जाल्यार तो दुसरो डिस करता. तशेंच युट्यूबाचेरूय तशेंच चल्लां. एक युट्यूबर वयर सरता न्हू, दुसरो सकयल आसता. तो न्हू असो जायना म्हाजो फ्रेंड न्हू वयर सरलो, कितलो मेहनत करी आमी दोगूय वांगडा, जावं कितली मेहनत करी आमी 10 जाण वांगडा. तशें ना, ते डिस करपाक चालू करता. यू नो, दॅट्स वॉट लायफ इज. दॅट्स वॉट आय बिलीव इन. यू नो, हांव बिलीव करता. वॉट आय एम ट्रायंग टू टेल यू गायज, आयज काल फ्रेंडशीप म्हणटा पळय ती खंयच करप ना, खंयच ना. तुमच्या लायफान न्हू 100 फ्रेंड येवन वयतले, तेतूंतलो एक असो आसतलो, यू नो, तो तुमच्या वांगडा सदींच उबो रावतलो. तसो म्हाज्या वांगडा एलिस्टर सदींच. यू नो, म्हाजो तो एकूच फ्रेंड आसा, तेजे उपरांत म्हाका आनी कोण फ्रेंड लागना. आफ्टर फॅमिली ही इज द ओनली पर्सन. तेका हांव फ्रेंडाच्या कॅटेगरीनूच घेयना. तो फ्रेंडाच्या आनी फॅमिलीच्या वयल्या कॅटेगरीक बाबडो. यू नो, इतलो बरोबर गो. सो हे तुमी जे हांवें कितें सांगलां पळय ते ऑलवेज रिमेंबर न्हू. आनी काय ना व्हडलें. यू नो, वर्क हार्ड, शॉप हार्डर फॉर युअर फॅमिली. आयज जोडटले जाल्यार फाल्यां शॉपिंग करतले, बऱ्या जाग्यार वचून बऱ्या जाग्यार भोंवतले. इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हार्डवर्क. ते तुमी सिद्धांता कडल्यान शिकोवंक जाय न्हू. हें तुमकां हांव सांगूंक सोदता. हे तुमी सिद्धांता कडल्यान शिकपाचें.
हे तुम्ही सिद्धांता कडल्यान शिकपाचे. व्हेरी व्हेरी इझी यू नो, व्हेरी इझी. भायर सरता तो इतल्या पयसून तो पणजे येता, ऑफिसांनी भोंवता, सामान विकता, 200 रुपया घेऊन घरा वयता. तेका ते 200 रुपया लागते न्हू, 200 रुपया. दॅट्स हाव इट वर्क्स. म्हाका माझ्या फ्रेंडांनी न्हू परत थोडे पयशे धाडलेले आसा. हांव फाल्यां वचून न्हू तेका दिवपाचो आसा. फाल्यां वयतलो आनी तेका दितलो. माझे व्हिडिओ टॅक्सीस त्या वाटेंतल्यान भुरगे पळयता. थँक्यू सो मच भाव. आमचो एक आहा भाव सुनील, सनी म्हणटात तेका, व्हॉट्सएपार आहा म्हाज्या कॉन्टॅक्टान. तुवें एक व्हिडिओ पळयलेली आसतली न्हू फाटी, व्हायरल जाल्ली सारकी, व्हायरल इन गोवाचेर. टॅक्सस एक फॅमिली यू नो, गणेश चतुर्थी घुमट वाजयता, डेकोरेशन करतात. सो तेतूंत त्या मदलो एक भुरगो न्हू, एक भाव यू नो, ही इज हेल्पिंग हँड. तुमकां फाल्यां सांगता, आयज तेजें नांव घेयना, फाल्यां हेल्प करता, मागीर सांगता नांव न्हू. सो हे जे आहेत, आयज तुमकां सांगला न्हू एक काणी न्हू. थोड्या जाणांक काणी लागतली ती, थोड्या जाणांक ती हिस्ट्री लागतली, अशें आसता. एक टायमार तो हांवूय करतालो व्लॉग, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ न्हू, मैं आ रहा हूँ. माझे तर तुम्ही युट्यूबार व्हिडिओ पळयतले न्हू, अविनेश बिग बॉय टॉयज चॅनलाचेर माझे व्हिडिओज पळया. हेलो गाइज, वेलकम बॅक टू माय चॅनल, मैं जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ. तेजेर अस्तित्वच ना, तेजेर कंटेंटूच ना, तेजेर कांयच ना. तुमकां खरें सांगता, माझी एंटायर लायफ इज कॅमेरा. माझ्या मोबाईल हातीन पडलेल्याक हांव फोटो एडिटींग, व्हिडिओग्राफी, फोटोग्राफी ही माझी न्हू दुनिया. दिस इज वॉट आय लव डुईंग यू नो. बाईक रिलेटेड मॉडिफिकेशन, बाईक रिलेटेड रायडिंग यू नो, नॉट टू हार्म एनीबडी यू नो. दुसऱ्याक डिफेम करपाक नाका, दुसऱ्याक डिसअपॉइंट करपाक नाका. डू नॉट वॉन्ट टू हर्ट एनीबडी. कोणाक डिस्टर्ब करपाक नाका. फॉर एक्झाम्पल पुटींग अ लावड एक्झॉस्ट यू नो, कोणाच्या वाड्यार गेलो, गो केले, कोणाचो हार्ट पेशंट आसा, कोण जाणटी आसा, तांकां त्रास केले, ते दॅट इज नॉट इन माय डीएनए. हांव घेतलो गाडी, हांव मॉडिफाय करतलो, कलर चेंज करतलो, बरी दिसता तशी करतलो, धांवता तशी करतलो, कोणाक हार्म करचो ना. दिस इज वॉट आय एम यू नो. थोड्यांक कळटा जाल्यार कळटा, थोड्यांक कळना जाल्यार आमी तांकां कांयच म्हणूं शकना न्हू. हांव तर न्हू, म्हाका न्हू कोणे एक क्वेश्चन विचारलेलो, म्हाका म्हाज्या एका फ्रेंडान क्वेश्चन विचारलो की तुका तर एक दिसाक सीएम केलो जाल्यार तूं कितें करतलो. म्हाजी तरी मॅसेज न्हू, माझे व्लॉग्स तुमकां खरें सांगता, माझे व्लॉग्स न्हू आमचो सीएम पासून पळयता. सो ही मॅसेज न्हू हांव सगळ्यांक दिवंक सोदता. हांव तर एका दिसा MLA जालो, सॉरी सीएम जालो न्हू, वॉट आय डू यू नो. बाकीच्या म्हाका काय खबर ना, कित्याक हांव बाबा पॉलिटिक्सान ना. वॉट आय एम गोना डू यू नो. आयज काल मॉडिफिकेशन इज बिकम अ क्रायम. इट्स अ बिग क्रायम. कशें ते तुमकां सांगता. चोरयो करता, कोण मर्डर करता, कोण रेप करता, कोण आनीक कितें करता, ते न्हू भायर भोंवतात. तांकां न्हू पुलीस धरिना, जावं तांकां धरले पासून जाल्यार तांकां फुडें कांय येना तेजो. बट इफ यू डू मॉडिफिकेशन, तूं फाल्यांच पुलीस स्टेशनार, तूं न्यूजार फेमस. आमी आयज एका भुरग्याक धरला, नॉयज क्रिएट करतालो बायक घेवन. आयज आमी एका भुरग्याक धरला विदाउट नंबर प्लेट. आमी एकल्याक अशा भुरग्याक धरला की तो ही डज सच थिंग्स विथ बायक इज नॉट यू नो, मॉडिफिकेशन इज नॉट क्रायम. हांव तर एका दिसाक सीएम जालो, सो थोड्या दिसांक जालो यू नो. वॉट आय डू यू नो. हांव बाकीचे म्हाका काय खबर ना, पण हांव न्हू एक लिमिटेड मॉडिफिकेशनाक सूट दितलो सगळ्यांक यू नो, की बाबा तुम्ही मॉडिफिकेशन करा इन अ लेवल यू नो. एक लेवलाचेर एक्झॉस्ट ना, घो व्हडलो आवाज ना, नॉइज पोल्युशन ना यू नो. स्ट्रिक्ट रुल्स सारखे, एव्हरीबडी विथ हेल्मेट यू नो. ते 100-500 रुपया फायन, डायरेक्ट 5000 फायन. हेल्मेट ना जाल्यार. हेल्मेट आसप म्हणजे एक व्हडलें वरदान देवाचें. तुमकां खरें सांगता, हेल्मेट आसप म्हणजे एक व्हडलें वरदान देवाचें. हांव तुमकां खरें सांगता, म्हाजो वयर एक्सिडंट जालो, हेल्मेटाक तकली झक्कूर ना दावी, म्हाका कांयच जावना. हेल्मेट नासल्यार आयज हांव देवा कडेन आसतलो आनी तुमकां वयरसून सकयल पळयतलो आसलो. ह्या चॅनलाचेर आमचे ब्लॉग्स आसचे नासले. दिस इज हाव इट वर्क्स यू नो. कोण तर म्हाजे हे चॅनल कोण तर रिलेट जाता न्हू जाल्यार बरें आसा, ना जाल्यार आमी काय करूं शकना न्हू. दिस इज वॉट आय वॉन्ट टू से. कोणाक काणी दिसता जाल्यार काय काणी, कोणाक काणी दिसता जाल्यार काणी, कोणाक म्हाजे कितें हिस्ट्री वचोंक जाल्यार, ज्योग्राफी पळया, तूं सायन्स पळया, कितें कांयच टेन्शन ना न्हू.
ते कॉमेंटाक घे म्हणून येता अरे ते जाय जाल्यार ते एक अलग वेन रिप्लाय करू शकता. पण कितें आसा तुझे बरें जाव आनी फुडल्या मनशाचे बरें जाव आमकां तेच जाय. आमी तुमकां कोणाक वायट कितें सांगिना यु नो. हांव तर म्हाज्या एका कोणाक तर हांव कोणाक रिलेट करता. सपोज हो आतां हांव अंकितात तेज्या वांगडा समज कोण भोंवता ते म्हाका तर खंय तरी म्हाका खबर आसा की खंय तरी फोंडान घालतले जावं खंय तरी तुका त्रास आसा जाल्यार हांव त्या मनशाक न्हू तुका पयलीं सांगता त्या मनशाक लागीं धरूं नाका म्हणून. लायफ इज ऑल अबाउट यु नो कॅरिंग यो कितें म्हणटा तो पार्टनर. तो तुजे गर्लफ्रेंड जावं बॉयफ्रेंड जावं जाल्यार तुजो तो व्हेरी गूड फ्रेंड जावं. दीस इज हाव इट वर्क्स. आनी हेच सांगून हांव व्हिडिओ हांगाच एंड करता. आमच्या चॅनलाचेर तर तुमी देवे आसा हो बेस्ट मुहूर्त आसा चॅनलाक सबस्क्रायब करपाचो न्हू बाबा. पळयात कशें कितें तें. आनी हांव मेळटा तुमकां फाल्यांच्या इंटरेस्टिंग ब्लॉगान हेल्प करूंक जाय न्हू. सिद्धार्थाक फाल्यां दाखयता तुमकां दाखयता कोणी हेल्प केल्या पळय ती. सद्या बाय बाय म्हणटा तुमकां. बाय बाय. बाय बाय.